येवकार तुमकां आमी आसा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमच्या वांगडा आसा विल्फ्रेड देसाय इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जाका लोक बाबाशान म्हणटात. सर वेलकम तुमकां शो. तुमचो रिस्पॉन्स कहो मेळटा तुमकां लोकांचो? हांवें ऑलमोस्ट मुगेली आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट करून येयला 2 दीस उरल्याय आनी हे 2 दिसां भितर ती कंप्लीट जातली. आतां हे दिसा हांव लोतली करता आनी हांव हावज टू हावज भोंवता, लोकांक मेळटा, लोकांगे प्रश्न विचारता आनी लोकांगे रिस्पॉन्स चोयलो जाल्यार सारको बरो आहा. हेजेर सारको कन्फर्म आहा हांव कितल्या वोटां लीड मोर देन 3000 म्हाका मेळटा हांव कॉन्फिडंट आहा. एज ए इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. एज ए इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. ओके सर. तुमी सर तुमी BJP गव्हर्मेंटान आशिल्ले तेन्ना तुमी खंयचे प्रोजेक्ट केले? मुगेले आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक थोडे प्रोजेक्ट जालो आहाय. चडशे मुगेले रोड्स जाले. प्रोजेक्ट म्हणजे कितें जालां आतां हांव पॉलिटिक्सान आसल्या 25 वर्सां जालीं. ह्या 25 वर्सांक आमगे कितले रोड्स जायना आसो आहले, सारके रोड पेडे जाल्ले. हांवें फंड जायतो हाडला गव्हर्मेंटालो, अरावंड 132 crores. हे फंड हाडला म्हळ्यार म्हाका चडसो तो रोडाकूच घासपडलो. सगळे ऑलमोस्ट सगळे रोड हांवें न्यू केलो आहाय आनी हांक मुगेले चड पयशे गेलो आहाय. सगळे MLA मदें आउट ऑफ 40 28 MLAs आहाय आनी 12 मिनिस्टर आहाय. हे 28 MLA मदें मुगेलो हायेस्ट एमावंट म्हाका मेळ्ळो आहा फॉर डेव्हलपमेंट, अरावंड 132 crores. आनी थोडे मिनिस्टर देखून म्हज्या फाटल्यान आहाय. हितून हांवें फंड हाडला म्हळ्यार म्हाका कितें जालां, लोकांगे बेजीक एम्युनिटीज म्हणटा ते पयलो रोड जाय लोकांक. आनी हे हांवें मुगे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी हितून भोंवन चोय सगळे रावंड मारून चोय सगळे विलेजींनी सगळे रोड जाले. म्हज्यान म्हणून जाता 100% जाले म्हूण. थोडे खंयच्या एक कडेन मशीन वचना, पेवर वचना, थिंग उलो आहाय ते हातीन घालपा उलो आहाय ते आमी आतां घातले. आतां हे रोड्सांक गेले थोडे प्रोजेक्ट म्हणटा मुगे मेजर प्रोजेक्ट म्हणटा तो वेर्ना ग्रावंड. हो आमगेलो पयलो डिमांड आसलो आनी हांव BJP गेलो ते दोन देखून आमगेलो पयलो डिमांड आसलो. तेंगे लोकल्सांलो आसलो, सरपंच पंचायत सगळ्यांक गेलो तेंगे डिमांड आसलो तेंगे ग्रावंड करून दिवपाक. आनी आमी तो CMाक पयलो प्रश्न घायल्लो आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केल्लें. आनी प्रॉमीस केलो ते भाशेन तेणें म्हाका मुगेलो ग्रावंड पास केलो 9 crores. 9 crores म्हळ्यार ताका आख्खो ग्रावंड लॉन आहा, ताका जॉगिंग ट्रॅक आहा, सिटींग स्टँड आहा, ताका फुटसाल ग्रावंड आहा आनी सिटींग स्टँडा मदें ताका एक AC हॉलूय आहा. आमकां वेर्ना हॉल नासलें आतां सिटींग स्टँड केलें म्हणटकीर ती स्पेस पेडे आतां हांवें थिंगा एक हॉल केला अरावंड 500 to 600 लोकां. AC हॉल बरें हॉल. हे 9 crores मुगे प्रोजेक्ट पास जायन ऑलमोस्ट काम म्हाका दिसता हाफ जायत येयलां. काम चालू जायन 50% अशें ग्रावंडा हेड जालो आहा. आनी तेजे फाटल्यान आनी एक विलेजी खंयचे प्रोजेक्ट आहाय. नागवा तांकां नागवा विलेज आहा थिंग 3 crores हांवें कम्युनिटी हॉल घायलो आहा. ते मुगे कोडा लागून मातशें काम स्टार्ट करपा उरलां. आतां आफ्टर कोड तें काम रोखडें आमी स्टार्ट करलें. तशें करून थिंग थोडी आहली व्हडली हांडी, धाकली हांडी हेय हांवें थोडी बांदपाक पयलीं ते थोडे सारकें बांद नासलीं, पुरोन सारकें काबार जालो, शेत जालो आहाय. तेय हांवें प्रोजेक्ट पास केलो आहाय नागवा सायड. दुसरें तूं माजोड्डा नियर कॉलेज एक प्रोजेक्ट घायलो हांवें थिंग एक तोडे आहा आनी तो रोड आहा तो ताका तो ब्युटिफाय करपा जाय आसलो. ते दोनी वाटेन ताका रिटेनिंग वॉल जाय आसलें. तेजो हे आहा तो सांको आहा तो मोळो आसलो तो घायलो हांवें. तो अरावंड 4 crores तें काम आहा त्या दिसान चालू केलो आहा. दोनी सायडीन रिटेनिंग वॉल हें आहा ताका फुटपाथ आहा. कॉलेजी भुरग्यां वचपा येवपा त्रास जाताले, रस्त्या वयल्यान वयचे पडटाले ताका लागून ते फुटपाथ घायलो आहा, रेलिंग घायलो आहा. तशेंच माजोड्डा आफ्टर रेल्वे क्रॉस केले म्हणटकीर थिंगा मास्टर शेफ थिंग एक बांद आहा तो आनी तो म्हूण दोनी थिंगाय तशेंच रिटेनिंग वॉल आनी पेवर्स रेलिंग हे दोनी म्हळ्यार मुगेले अरावंड 4 crores काम तो प्रोजेक्ट जालो आहा. दुसरो हांवें RDAचे नियर चर्च माजोड्डा लेईंग ऑफ पेवर्स घायलो आहा. थिंग सगळे पार्किंग प्लेस आहा म्हळ्यार ती पार्किंग प्लेस आमगे फादरान म्हाका प्रपोजल दिल्लो तो ती ब्युटिफाय करपाक आनी थिंगा पेवर्स घालपाक. अरावंड 75 lakhs तो प्रपोजल तोय कंप्लीट जायत येयले दिसांक. मागीर तेजे मुखार गेल्यार बेतालबाती एक लेक आहली बरी थोडे तुमचो चयला आसा आख्या गोंय बरें आनी प्रायम मिनिस्टर देखून त्या तोड्या वयर उलयलो बरें थोडे तेजेय म्हाका जाता 75 to 80 lakhs लेक ते डिसिल्टींग केलां, तेका रिटेनिंग वॉल घायलां, पेवर्स घायले सारकें बरें जालां. तो एक प्रोजेक्ट घेयला आमी. दुसरें नुवें आमगे ब्युटिफिकेशन नियर द पंचायत बांद आहा तोय अरावंड 3-4 crores तो
लोतोली हाय लोतोली म्हाका दिसता अरावंड मोर दॅन 20 crore काम जालो हाय आमगेली रोड्स जाल्यार आनी एक रिटेनिंग वॉल आहा अरावंड 4-5 crores तें कोडा लागून काम स्टार्ट करपा मेळना म्हणजे पास जालो आहा तें अशें करून सगळे विलेजींनी मुगे काम कितें ना कितें जालो आहाय इवन तुमी झेडपी आशिल्ले तेन्ना कितें डेव्हलपमेंट केल्ली तुमी झेडपी आसतना आमकां फांड लेस मेळटालो म्हळ्यार तरी आसतना मुगेले सगळे चडशे चॅपलांक काम जालो आहाय तेदो म्हाका नुवें वेर्ना नागवा ह्यो 3 विलेज लागताले आनी ह्यो तिनूय विलेजींक तूं चॅपल क्रॉस कितें आहाय धाकटी कोपेलीन आहाय थिंगा चोयल जाल्यार सगळे कडेन हांवें ब्युटिफिकेशन केलो आहा पेवर्स घायलो आहाय बेंचीस अशें करून झेलाचें हांवें काम जायत केलें आनी ताका लागून लोकांनी म्हाका निवडायन हाडला ओके जॉब बीन दिवपाक तुमी भुरग्यांक पावले मुगेले पयलीं अडेच वर्सां हांव ऑपोजिशन आहलो मागीर आतां हे दुसरी अडेच वर्सां हांव रुलिंगा पावतरीच हांवें जॉब दिवपाक केलें जायते आनी मुगेले अरावंड 150 सुमार जॉब जाले नर्सीस म्हाका दिसता उणें मुट्ट्यो 50 तरी 49-50 कितें नर्सीस मुगेल्यो फिक्स जाले टेम्पररी आहल्यो त्यो तेजे भायर पुलीस कॉन्स्टेबल होमगार्ड तशें करून हाय आमगेले म्हाका दिसता 20 जाण ते जालो हाय PSI केले एक जाण एक आमगे माजोर्डा एकलो आहा नुवें एकलो आहा नागवा एकलो 3 PSI जाले अकाउंट्स डिपार्टमेंटा एक 4-5 जाले अकाउंटंट जाले LDC जाले अशें करून टोटल मुगेले अरावंड 150 सुमार जॉब दिले फकत हे अडेच वर्सां काम मुगे तुमच्या वांगडा तुमच्या गांवचे सरपंच पंच बीन आसात म्हाका 6 विलेजीस लागताय 6 विलेज पंचायत आनी 6 विलेज पंचायताचे सरपंच मुजे बारा आहाय आमगे ZP मेंबर वानिया बाप्तिस्ता ते मुजे बारा आहा आनी चडशे म्हळ्यार म्हाका दिसता 80% पंच मुजे बारा आहाय आनी ते बरें काम कोताय आनी ते काम कोण येयल्याय तांकां बरें आहाय ते डेव्हलपमेंट करपी आहाय तेणी डेव्हलपमेंट केलां आनी ते कोणाक करपा जाय ते मुजे बारा आहाय आनी ते काम करीत आहाय तेंगेले कोवीड टायमार तुमी कशी हेल्प केली लोकांक कोवीड टायमा पयलीं कोवीड वेव येयली तेन्ना 2020 मार्च 22 तेन्ना आमी सारके भिले आमकां कळना कितें जालां कितें जाता तें आनी पयले थोडे दीस 8 दीस आमकां जायते प्रॉब्लेम जाले लोकां कितें हाड दिवपाक वेजिटेबल वो कितें मागीर आमी थोडे कोन्न मारगांव वचोन हाडलें आनी सकाळीं 5:30 देखून आमी उठोन वचोन कितें मेळटा तें हाडटाले आनी लोकांक दिताले वेजिटेबल हांवें म्हाका 5-6 ट्रक्स तरी बेलगांव सावन हाडले लोकांक आमगे सगळ्या पावयले तेदो वेजिटेबलूय मेळनासले रायस आनी आटा मेळनासलो हांवें हुबली सावन ट्रक हाडले रायसा एक लोड हाडलो आटा एक लोड हाडलो हुबली सावन हांवें मुगे सगळे एका पावयला मागीर दुसरें कोवीड टायमार तांकां आतां एम्बुलंस प्रॉब्लेम जाता आमकां कोणाक कोवीड जालें जाल्यार तांकां खूंय शिफ्ट करपाक कोणाच नासलो 108 शॉर्ट पडटालीं एक 108 फोन मारलो जाल्यार ते 3 वरां 4 वरां काडटालीं तेदो म्हळ्यार मनीस पेशंट हिंग जॅम जाताले आमी तेन्ना कितें केलें आमी चिंतिल्लें एक आमी कोवीड हेल्पलायन नंबर करपाक आनी कोवीड वॅन गेले हांवें फर्स्ट कोवीड वॅन सगळे MLA मदीं हांवें गेल्लें 2020 ऑक्टोबरां इनॉग्रेशन केल्लें तेदो मातशें कोवीड लेसूय जाल्लें म्हणल्यार हांवें तेदो केलें तें आनी तेजेर आमी जायतें काम केलें आजून तें काम चालू आहा दिसा 20-25 पेशंट आमी शिफ्ट कोताले हॉस्पिटलां व्हर कोण एक्सरे काडून व्हर आनी हॉस्पिटलां सावन घरा हाड तेदोणा कोविडा टायमा सगळ्यांक खबर आहा कोण फॅमिली हो नासलो आपल्या गाडयां बसून घोव बायली व्हरपा रेडी नासलो त्या टायमा आमी कोवीड वॅन घेवन आमी हें काम सगळें केलां ते कोण आतां सेकेंड वेव थंय गव्हर्मेंटान किट दिले कोवीड जाता ताका ते हांवें फर्स्ट वेवी दिल्ले फर्स्ट वेव जालें तेन्ना डॉक्टराक हांवें रिसीट घेयलें कितें वखदां लागताय ती आनी खंय कोवीड पॉझिटीव जालो म्हूण कळ्ळो हांवें ते मुगे किट कोन्न हांवें एक घरां पावयले दुसरें हांवें डॉक्टर दवरलो आख्या गोंयांत कोणें डॉक्टर दवरलो प्रायवेट डॉक्टर आमगे डॉक्टर आहाय ते कोण कोवीड जालें म्हळ्यार ते वचपा सोदनासले म्हळ्यार हांवें प्रायवेट डॉक्टर दवरलो तो कोण कोवीड जालें ते पेशंट आपूण नासतना सगळ्यांक वचोन विजीट करतालो तेंची खबर घेतालो आनी अशें करून आमी ताका सगळी सर्वीस दिलो आहा कोविडा टायम कोवीड टायमार तुमी सगळे एक्टीव आसले एक्टीव आहले सारके आमगे सरपंच पंच सगळ्यांगे सपोर्ट आहलो म्हाका सगळे सरपंच पंचायत तेणी जायतें काम केलां तेणी सपोर्ट केलें देखून म्हाकाय तेंचे बारा काम करपा मेळ्ळें सगळे एक्टीव आहलेले तुमी इतलें काम केलें म्हणटा सो तुमी BJP टिकेट कित्याक घेवंक ना
से BJP आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागना चलना हिंग BJP वोटूयना आनी BJP वचपा जाय कित्याक आमकां फकत आमगे डेव्हलपमेंट जाय म्हूण आमी BJP सपोर्ट केल्लो आमकां BJP पार्टी वचोन ते काम करपा जाय म्हूण फकत आमगे डेव्हलपमेंट जाय आनी आम डेव्हलपमेंट करपा आमगे मागलो त्या कडेन जॉयन जाता जाणा आमकां फकत डेव्हलपमेंट जाय म्हूण आनी मुगेलें डेव्हलपमेंट सांगलें ते भाशेन सगळें जालां आनी मुगे डेव्हलपमेंट जालें टर्म काबार जालें हांव रिजायन जालो आता खंयची कामां उरल्यात तुमचे? आमची कामां म्हणटा ती म्हाका हेल्थ सेंटर करपा जाय मुगे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेल्थ सेंटर नायक आहा लोतोली म्हळ्यार आमच्या नुवेंसां लोतोली वयत जाल्यार त्रास जाताय मागीर बेतालबाती माजोर्डा हांकां आमकां कांसावली हेल्थ सेंटरा वयचें पडटा आवट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी मागीर वेर्ना नागवा तें कोडताली वयचें पडटा तेंय आवट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां एक हेल्थ सेंटर आहा एक प्रपोजल ऑलरेडी गायलो आहा तें मुगे काम जावपा उरलां आनी लोतोली आमगे हेल्थ सेंटर आहा तें बरें हेल्थ सेंटर आहा थिंगा बरी प्लेस आहा थिंगा आमी प्रपोजल गायलो आहा तें हेल्थ सेंटर 10 बेडेड हॉस्पिटल करपा तेंय मुगे काम चालू आहा तें चड कोन्न इपाट जातलें बेताळ लोतोली ग्रावंड करपा आहा तेंगेले मातशें लँडा इश्यू आहलो ओद कोमदाद ओद पंचायत अशें करून इश्यू आहलो तें तो आतां पंचायत आनी कोमदादीन सॉर्ट आवट केला आनी तो आतां आमगेलो दुसरे टायमाक ग्रावंड हांव कोन्न दिता तेंगा दुसरें आमगेलें काम उरलें म्हणटा तें आमकां म्हाका अशें करून जालें तर चडशें हेल्थ आनी ग्रावंडाचें उलो आहाय आनी म्हणटा एक जॉब लावपा जायते भुरगे वयता थिंगा तांकां जॉब सोदताय आमी IDC आहा आमगेली IDC आमी दुसरे फावट कितें तरी करले आनी भुरग्यांक लावपा सगल्यांक गव्हर्मेंट जॉब्स दिवपा जायनाय दात्याक लायले आनी तांकां आमी IDC ट्राय करले ओके फार्मरा खातीर कितें केलां तुमी? सी फार्मरा खातीर कितें केलें तें आख्ख्या गोंया खबर आहा गोंया पयलीं मशीन हार्वेस्टर हांवें हाडलो आतां पयर हांव विडियो चयतालो आलेक्सिके सांगता पयलीं मशीन आपोवन हाडलो म्हूण हांव न्हय हेणें केदो हाडलोलें सपनां हाडलोलें कितें सांग तेणें सपनांक कर तेणें केन्ना तेका सपन पळो आसता हांव कोणें हाड म्हूण म्हळ्यार आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा हार्वेस्टर पयलो हांवें हाडलो आमगे नुवें हाडलो आनी गिरी शेतां रेजिनल गिरी शेतां चोवपा आयिल्लो हार्वेस्टर हो गोंया कितें चलतलो कितें काम हिंगसून मागीर हिंगा वयलो कुडतोऱ्यो वयलो म्हळ्यार पयलो हार्वेस्टर 2007-8 तेदोणा गोंयाक पयलो हांवें हाडलो आलेक्सिगेर आतां तेका संवय जाली ती फोटींगपण करून उलोवपाची आनी लोकांक फोटोन वत मागपाची हांव कोणें हाडलो म्हूण सांगता आनी तेजे भायर ट्रॅक्टर आहाय मोकोडे 12-13 ट्रॅक्टर आहाय हांव कितले आमगे एक लोक एक पाट देखून शेत रोयन आहलो आतां एकलो 3 पीक देखून काटाय बेतालबाती माजोर्डा 3 देखून पीक काटाय ते एक जाली दुसरी जाली तिसरी अशें करून कित्याक आनी तें तशें करून सर्विसूय आहा आमगेली कितलें कोरया मुगेलो खंयचे फोन मात तेदोण मुगे ट्रॅक्टर पावता तेंगा सगळ्यांक फ्री आमी पयशे घेयनाय आतां हांवें चयलें त्या पयर काल केदो एक विडियो चयल्लो सिकेर मुट्टो म्हणजे आमी हें घेताय म्हूण कितें सबसिडी खाताय म्हूण सबसिडी गव्हर्मेंटाक मेळटा सबसिडी चोरी न्हू ती 800 रुपीज गव्हर्मेंट फी आहा ट्रॅक्टरा 800 रुपीज पर आवर 400 फार्मर्सान दिवपा जाय 400 गव्हर्मेंट दिता आतां आमी कोण एक फार्मर येयलो आमी ताका रिसीट दिवपा जाय 800 रिसीट दिली म्हणटा तेणें आमकां 400 हारी करून आनी 400 तेणें हाडून मार्गांव वचपा जाय चडशीं शेत हिंगा ह्या कोरान जाताय 400 शेतकार कितको हाडूंक मार्गांव वयतले पोतपोतून एक पाटीन वचोन जायना ताका लागून आमगे जी सोसायटी आहा आमी सोसायटीचे तांकां रिसीट दिताय आनी सबसिडी आमकां 400 येता म्हळ्यार आमी शेतकारांक घेयनाय ऑयल 400 देखून घेयनाय लोकांक फ्री दिताय हितून कितें आहा सबसिडी घेवपा न्हू आनी फार्मर घेयनाय म्हणजे आमगे सोसायटी आहा ती एक्चुअली तेणी घेवपा जाय ती तेणी आमकां पे करपा जाय पयलीं आनी तेणी घेवपा ती म्हळ्यार ते 400 घेवपा लोक कितको वयतलो एक 400 हाडून पोत मार्गांव वयता म्हळ्यार तेंगे तेज्यान चड दिसता जातलो ती आमकां सबसिडी आमगे सोसायटी येता आनी आमी आख्खी फ्री दिताय 400 देखून पडना तांकां फ्री पडलें वचपाक ती सबसिडी घेयली मग कितें कांय ना ते हेज्या पयलीं गेले ते पाटी मिकी करतालो सबसिडी आहा सबसिडी घेवपाची न्हू कांय ना तितून रॉंग कांय ना सर हांवें पयलां की फाटल्या दिसांनी एक अशें एलिगेशन जालें की वचत थंय तुमची गार्बेज पडिल्ली आसता TMCचे कॅन्डिडेट एलिगेशन्स करता कितें म्हणणें आतां से आमकोडे नुवें गार्बेज प्लांट आहा वेर्ना आहा नागवा आहा हो TMC कॅन्डिडेट तो हिंग भोंवना तो हिंग आसना 4 वर्स म्हणी तो म्हणटालो आपण इलेक्शनाक बसता आपण कितें मोर घेता कितें वॅन घेता म्हूण आजून देखून कांयच जालें ना तेगे फकत जीप चलता आनी तो दुसरें म्हणटा कितें हांवें डेव्हलपमेंट केलें ना म्हूण कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणू म्हणपा ना तो एकलो म्हणटा तेजे कडेन दोळे सारके नाय आसतले ताका दिसती बुकोडी इश्ट सारके आहा कितें खबर ना
आनी गार्बेजी वयर गार्बेज सगल्याक खंयच्यान पळोवली आसता हिंगा पळोव आसना ती आमकां प्लांट आहाय तिनी कडेन तेगे विलेजीन गार्बेज प्लांट आहा तें खबर ना एक दीस प्रेस कॉन्फरन्स तेगे चयलो हांवें आमगे नागवा गार्बेजी प्रॉब्लेम आहा प्लांट ना म्हणटा म्हळ्यार थिंग प्लांट वयर माउंट मेरी मुट्टींग आहा तेका कांयच खबर ना तेका संवसाराक कांयच खबर ना तेगे जीब चलता तेका आनी कांय खबर ना ती एक पोके होगे टेस्टी बेश्टी ठव ठव जाता वयता सर इतले कॅन्डिडेट आहा आनी तुमी लोकांनी तुमकां कित्याक म्हणून मतां मारची कॅन्डिडेट आहाय म्हळ्यार कॅन्डिडेट कोणी काम केलो आहा ते चोयताय लोक आतां काँग्रेस आहा काँग्रेसा चोयलोलो लोक म्हणटा एका आनी कित्याक हेणें आमगे वोटर वर्स कांय काम केलें नाय 18 years तेका आमी निवडून दिल्लो तो आवटसायडर आमगे कॉन्स्टिट्युएंट न्हू तो कुडतोरी पडटा तेका त्या दोना आमगे लोकांक निवडान दिलें कित्याक तेदो आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी आनी कॅन्डिडेटूच नासलो कोण जाय नासलो रावल जाल्यार राधाराव रावतालो तो बायलो आनी तेणें तो ओडेसर रावलो आनी तेगलें कांय ना डेव्हलपमेंट ना म्हणटा तेका ओडेसर्सान उडयलो एक त्या दोना लोकांक वोटर वर्स निवडान दिला आनी चयलां कितें केलें तेदो तो बरो यंग आहलो हेल्दी आहलो कांयच केलें ना तेका लागून हे म्हाका आतां रस्त्यार बसत्या हितू पयशे करूंक पडलें कित्याक तेणें त्या वोटर वर्सां केलें नाय वोटर वर्सां काम केलें नाय ती म्हाका आतां करूं पडलें आनी तेगे आतां तुवें परिस्थिती चयल्या तेका गाडयांत थंय बस देंवता जाल्यार तेका मनीस जाय पडटा दोन देंवोवपाक परत गाडयांत बसोवपाक मनीस जाय पडटा एकांत लोकांक कितें आमी वोट घालपाचो कितें करपा म्हणून त्या घरांक बसून रावन कॉन्स्टिट्युएंसी चलोवपा आतां कॉन्स्टिट्युएंसी थंय भोंवपा जाय काम करपा जाय हालीं कितें जालें की खंय एक्सिडेंट जालो वो खंय कितें उज पेटलो म्हळ्यार लोक रोखडो फोन करता MLA फोन करताय पंचायत फोन करताय यो म्हूण एक फोन केल्यार हो कितको येतलो एक हाडूंक दोग जावं पयलू तेगे घार वयचे पडलें तेका तेगे गाडयां बसोवपा दोग जावं मनशान थिंग वयचे पडलें तेका लागून लोक तेका चोयन लोक म्हणटाय असो कॅन्डिडेट आमकां नाका हेको काम जावपा नाय आनी हेका आमी पयलीं चयला हो कोता कितें तो कोना तो आमी चयला आनी आमकां हो नाका म्हूण काँग्रेसमॅन म्हणटाय प्युअर काँग्रेसमॅन हाय ते म्हणटाय हेका आतां पॉलिटिक्स कितें जाता म्हातार पिरायेक आनी TMC आनी आपाचे कॅन्डिडेट ते फर्स्ट टायम दिसता कॉन्टेस्ट करता TMC म्हणटा तो फर्स्ट टायम तो बेश्टो बसों जाय म्हूण बसता तेका पॉलिटिक्स म्हळ्यार कांयच खबर ना तेणें कितें केलां तो आतां 4 वर्स खंय मुखार चलो तो बसत म्हूण तूं कितें डेव्हलपमेंट करतलो कितें तूं बसतो जाय हितून तूं पावरांक वचपा नाहा पावरान नासतना तुजें काम करूं जाता तेणें कितें केलां कांय ना फकत उलोवपा हेणें हें केलें ना तेणें तें केलें ना तेणें केलें ना तें चललें तेगे उलोवपाकूच आनी तेका हांव सांगत ते भाशेन म्हाका दिसता ते भाशेन 1,500 वोट काडटा तेच्या वयर काडपा आनी तो समजता पण जिखोतेच म्हूण आनी आप आपा लास्ट टायम लोकांन टेस्ट केला गेले ते फाटी बसलो तो 3,400 कितें वोट पडलीं तेका आनी ती वोट पळय इलेक्शन जालें तेजे फाटल्यान तेजे खबर ना तो 5 वर्सांनी आणको येयला आनी हांव ते फाटी वर्सान तिकेट गेली तेणें आपा तिकेट पावजलीप दवरादूय मागतालो पावजलीप दवरादा दिल ना तेणें ते गेले आपा गेले आनी काँग्रेसा गेले तेंगे चलो सेटींग चलता तो आपल्यागे वोटां काँग्रेसा डायवर्ट करता त्या लोकांक तेंगे आपाच्या मनशांक कळो आहा आनी ते गेले कांय सर्वीस कांय ना हे 5 वर्सां तेणें जिकोन पेडी जालो दोतोर तो तेणें कितें करूं जातालें गांवचे पासून कांयच केलें ना काँग्रेस तुमकां सदांच क्रिटिसायज करता हातून की तुमी काँग्रेस टिकेटार आयले आनी BJPन गेल्ले म्हणून आमी काँग्रेसाचे येयन BJPन गेले कित्याक गेले काँग्रेसा 3 फावट देखून गव्हर्मेंट करपा चान्स आहलोलो आमी जिखल्याय तेदो 17 जावन आहले 3 जाण इंडिपेंडंट आहले चर्चिल आहलो तेजे भायर गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसा सपोर्ट करपा आहले हें जाता आसतना काँग्रेसाक गव्हर्मेंट जाता आसतना काँग्रेस लिडरान केलो ना हे आमगे काँग्रेस लिडर सेल्फीश गोंयचेय आनी भायले 3 जाण येयलो ते हे भायल 3 जाण येयलो तेणें हिंग सेटींग केलें आनी फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट जाता तेदोना करूं केलें ना तेजे फाटल्यान आणको गव्हर्मेंट करपा केलो आनी थोडे तेंपान आमगे CM परिकार दुयेंत पडले तेन्नाय गव्हर्मेंट करपा केलो तेन्नाय आमगेले हे गोंयचे लिडर आहाय ते करूं सोदनाय जाले कांय इनिशिएटीव घेयनाय जाले मागीर काळांनी चर्चिलान बाबू कावलेकारा मुखार काडलो आनी तेका सांगिल्लें तूं इनिशिएटीव घे तूं मुखार सर आनी तूं CM जा म्हूण तेजो बाबू रेडी जालो आनी सगळे रेडी जाले म्हळ्यार हे आमगे सिनियर आहाय ते तेका जावपा दिनाय जाले आमी सिनियर आसतना तूं कितें जातलो तूं ज्युनियर तुका जावपा मेळपा ना म्हूण तेन्नाय आमगेलो काँग्रेस गव्हर्मेंट जातालो तेन्ना हेणी सिनियर लिडरान तेका जावपा दिलें ना आमी लोक आनी आमी MLA सगळे रावताले काँग्रेसाक गव्हर्मेंट करपा म्हळ्यार हेंगेले आशय लागून काँग्रेस गव्हर्मेंट जालो ना आणको तिसरे फावट देखून चान्स पडलो म्हळ्यार हेणी गव्हर्मेंट जावपा दिलें ना हेका काँग्रेसा पळोवन गेलें ना पार्टीचेंय पळोवन गेलें ना लोकांचेय पळोवन गेलें ना हें फकत तेंगे आपसवाड कितें आपल्यालें चोयताय हेणी जाता आसतना गव्हर्मेंट केलें ना तेका लागून आमी डिसायड केल्लें ते आमी वचोन तरी आमगे कितें काम करया म्हूण
आनी आमी काँग्रेसा सावन BJP गेले ते काँग्रेस उडोवन गेले ना आमी काँग्रेसाक कांय माल केलो ना आनी हो BJP गव्हर्मेंट आमी केलो ना BJP गव्हर्मेंट ऑलरेडी स्ट्रॉंग आहलो तो ते 24 आहले ते दोन आनी आमी 16 आहले आमी गव्हर्मेंट केलो ना तो आमगे काम जावपा जाय म्हणून तेंका सपोर्ट केला आनी तेंकोचे आमगे काम करून घेयले आमकांय रायट आहा न्हू काम करून घेवपाची 99 तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट जाल्लो आनी तेन्ना काँग्रेसा मेजॉरिटी आहलोली 26 आहले लुईजीन फालेर CM जाल्लो तेन्ना हो आलेक्स सिकेर MLA तेका मिनिस्टर करूं ना हो साडदीन आलेक्स सिकेर एक जाले 11 काँग्रेसा फुटवले आनी 10 जाण BJP आहले BJP को एक जाले परिकार आहलो ते दोना आनी BJP आनी काँग्रेस एकठांय हेणी गव्हर्मेंट केलो काँग्रेसा गव्हर्मेंट उडोवन हेणी BJP गव्हर्मेंट केल्लो आनी BJP ते दोना पयलीं पावर आयले पयलीं BJP पावर म्हणून नाहलो तेंका कोण तितू रिस्पेक्टूय नाहलो हेणे हो आलेक्स सिकेर मेन हेका काँग्रेसाच्या दो फुटोवन वचोन BJP पावर हाडपा आनी आपण मिनिस्टर जाला हो मिनिस्टर जावपा जाय आपल्या सेल्फ इंट्रस्टा लागून हो ते दोना काँग्रेस फोळो हेण काँग्रेस गव्हर्मेंट उडयलो आनी आमी वचोन आमी काँग्रेस BJP गेले हेजे खरें म्हळ्यार आमी वचोन आमच्या फायद्याक कांय केलें ना हेजे भाशेन एंटोरी आपल्याक हेजे कोलवा होंडा हॉटेल बांदून घेयला परिकाराक लायसन्स घेयला कोलवा तेगे हॉटेल आहा होंड आहलो व्हडलो तें कन्वर्ट केलां परिकारा दवरला आनी तें हॉटेल आपल्या गेले पास करून घेयला हेणें आपल्या फायद्याक केलें तें आतां देखून वचोय 5-6 म्हयने फुडें हेणें आपल्याक तेगे बेनावली व्हडली प्रॉपर्टी आहा तेका व्हडलें रिटेनिंग वॉल बांदिला क्रोरांचें अशें करून आमी BJP वचोन आमी आमगे पर्सनल काम कांय केलें ना आमी लोकांक काम केलें आनी लोकांक आमी आमगे काम करून दाखयलें आणि आता इतले पॉलिटिकल पार्टीज आसात असो तुमी आनी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी कित्याक जॉयन जाना वा इंडिपेंडंटूच कित्याक गेले पयलीं म्हाका TMC जॉयन जाल्ले म्हाका एप्रोच जाल्ले ते म्हाका तेणें जायतो फोर्स केलो TMC जॉयन जावपाक मागीर म्हाका लुईजीन फालेर देखून मेळ्ळो तेणेंय सांगिल्लें तूं रिजायन जाव TMC जॉयन जाव म्हूण मागीर हांवें आमगेल्या सपोर्टरां कडेन सरपंचां कडेन आनी कोण विशेश तेंका वचोन विचारलें ते म्हणून तूं TMC इतलो जॉयन जायनाका कित्याक TMC बेंगाली पार्टी ती डेंजर ते कितें कोतो तें सांगो जायना TMC इल्लो वचनाका म्हूण इंडिपेंडंट वच म्हूण दुसरें NCP येयले म्हजे बगले NCP प्रेसिडेंट घाराको येयलो म्हजे बगले TMC जॉयन जा म्हूण इंतू NCP जॉयन जावपो आनी NCP जॉयन जावपा आमगेले मातशें जालोलें थोडे एग्री जाल्ले जावपा म्हळ्यार नेक्स्ट डे पेपराचेर येयले ते शिवसेनाको अलायन्स कोताय म्हूण तेदून आमगे सगळे हाट जाले तेदून ते म्हणून लागले आमकां NCP नाका म्हूण काँग्रेसा टिकेट डिक्लेअर करपा 4 दीस आहाय म्हळ्यार म्हजे बगले दोग जाण काँग्रेसमॅन येयले अजय ठाकूर म्हणटा अजय ठाकूर सद तो पेंजीमचो मायकल आहा तेणें काँग्रेसान हाडला तो येयलो म्हजे बगले हांव नुवें कॅम्पेनींग कोतालो पात्यापूर सायड तेणें म्हाका कॉल केलें तो आनी अविनाश तवारीस तेणें म्हाका कॉल केलें आनी म्हाका म्हणून लागलें तूं खूंय आहा तुका मेळों जाय म्हणून मुखे कडेन म्हाका सोदपा थिंग येयले ते आनी म्हजे बारा लोक आहलो ते लोकां उजी ते म्हाका एक वर उलयले ते म्हाका म्हणून लागले तूं काँग्रेसा टिकेट दिल्या तूं काँग्रेसाचे कॉन्टेस्ट करपा रेडी आहा हांवें म्हणलें म्हाका विचारूंक पडटलें आमगे सपोर्टरां कडेन आनी तूं बेगीन विचार आनी सपोर्टरांक मिटींग घे आनी तूं सांग म्हणून लागलें मागीर दुसरे ते मिटींग घेयलो आसता मिटींग देखून येयलो आनी मिटींगे तेणें लोकांक सांगिल्लें आमगे सगळें एक्सप्लेन केलें तेणी अशें आहा आमी त्या काँग्रेसाक घेवपा सोदताय म्हणून आनी काँग्रेसाक घेवपा सोदताय कित्याक काँग्रेसागे कॅन्डिडेट आहाय ते जिखपाक कोण नाय चौग जाण कॅन्डिडेट आहले तितून फ्रंट रनर सिकेर आहलो म्हणटा सिकेर आपल्यागे होको सिनियरिटी घेवन आहलो म्हळ्यार तेणी सगळ्या उजी सांगिल्लें आमकां यूथ काँग्रेसान सर्वे केल्या आनी सर्वेयाचे सिकेर 4th आहा म्हूण ती चौग जाण एक लिंडन आहलो पावजिलीप दौराद आहलो एवसन आहलो आनी सिकेर आहलो ते म्हाका म्हणून लागले सिकेर आमी दिवपा सोदना सिकेरा नांव देखून हेजेर ना कित्याक तेगे जिखपा चान्सीस सारके लेस हे चौगांयचे मदीं तो लास्ट आहा तेका लागून ते तेका टिकेट दिवपा सोदना आहले मागीर टिकेट दिवपा सोदनाय म्हणटा तेका लागून ते म्हजे बगले येयले आनी हांव विचारता आनी सांगत म्हणलें मागीर थोडो टॅक्निकलूय प्रॉब्लेम आहलो कित्याक तेणें आमचे केस घायलो आहलोली आमी डिस्कॉलिफिकेशन ते केसीकूय लागून प्रॉब्लेम जालो आनी तेका लागून आमी मागीर काँग्रेसान जॉयन जावंक नाय आता तुमी सपोज जिखोन आल्यार कोणाक सपोर्ट करतले कोण गव्हर्मेंट कोत्ता चोवपा जाय काँग्रेस गव्हर्मेंट कोता NCP कोता कोण कोता ते चोवपा जाय ते कोणाय मेजॉरिटी ती चोयन हांव आमगे लोकांक मिटींग घेतो आनी डिसायड करतलो ते कितें सांगताय ते चोयतलो ते सपोर्ट कर म्हणटाय वो नाका म्हणटाय ते आमगे मुगे सपोर्टर सांगताय ते भाशेन हांव डिसिजन घेतलो ओके थँक्यू सो मच सर तुमी आमकां टायम दिलो थँक्यू या वेलकम